योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. उमेदवारी अर्ज भरपाक उमेदवारांची जाली नेटान सुरवात. सोमारा भरले चडशे उमेदवारी अर्ज. रोहन खंवटे, सुदीन ढवळीकर, माविन गुदिनो आनी संकल्प आमोणकार अधिकृतपणान वेंचणुकीच्या रिंगणात. काल बारीक पावसान सोडले गोंयांक चिपचिपावन, पूण फुडले 5 दीस वातावरण उरूं येता सुकें. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोमारा राजकीय घडामोडीत शांतताय पातळिल्ली, पूण थोड्या उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघात उमेदवाराचो अर्ज दाखल केलो. पळयात. गोंयांत वेंचणुकेची बळी दोलार पडल्या. सोमारा पर्वरेचो भाजपा उमेदवार रोहन खंवटेन म्हापशा, मोगोपाचो मडकय मतदारसंघातलो उमेदवार सुदीन ढवळीकारान फोंड्या, मुरगांवचो काँग्रेसीचो उमेदवार संकल्प आमोणकारान, भाजपाचो दाबोळेचो उमेदवार माविन गुदिनो, भाजपाच्या सुभाष शिरोडकारान शिरोडेच्यान, जाल्यार दोतोर केतन भाटेकारान फोंडेच्यान वेंचणुकेचे अर्ज भरले. 28 जानेवारी ही अर्ज दिवपाची निमणी तारीख. जनमंचा खातीर काम करपा खातीर ताणें स्थापन केल्लो हो पक्ष आज पर्यंत विधानसभेत अबाधीत उरला हाचे गर्व म्हाका आसा. आनी हांव उमेदीन सांगता, आमी पयलींच युतींत जेन्ना सांगलें की आमकां कमीत कमी 12 सीट मेळटले, ते 12 सीट आमकां मेळिल्ले आसा आनी 12 सीटार आमी निवडणूक लढयता. आज म्हाका खूब उमेदीन सांगचें दिसता लोकांक, मतदारांक. तुमी फाटल्या 5 वर्सांत पळयलें, ताजे पयलींचें राजकारण पळयलें, जे माकडुऱ्यो मारता ते खंय तरी बंद उरपाक जाय. जे लोक गर्भगडीत करता तांचेर योग्य वर्तन जे तांचें आसा तें सारकें ना जाल्यार योग्य न्याय दिवपा खातीर मतदारांनी फुडें येवपाक जाय. आयज म्हाका दिसता हांव सगळ्यांक फर्स्ट येवन नॉमिनेशन भरलें आसता आमच्या आख्या मुर्मुगांव तालुक्यान. आनी खूब आनंद दिसता कितें जे प्रकारेन आयज आमचो 1 म्हयनो जालो लोकांचे डोर टू डोर हांव कॅम्पेनींग चालू आसा आनी जे प्रमाणे लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा. लोकांनी एकूच थारायलेलें आसा हे फावटी कितें आमकां बाबा चेंज जाय. लोक ह्या गव्हर्मेंटाक अक्षरशः विटलेले आसा. लोकांनी हे फावटी डिसायड केलेलें आजके गोंयभर की बाबा हे फावटी आमी गव्हर्मेंट चेंज करतले. तेच प्रमाणे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मुगांवांनी लोकांनी डिसायड केलेलें आसा की बाबा हे फावटी आमी एक चेंज घडयतले म्हणून. आनी लोकांक हांव बंद मन वचून मेळटा तांकां सगळ्यांक डोर टू डोर जेन्ना वयता तेन्ना तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता, म्हाका एक चान्स दिवन पळया म्हणून. आनी जे पर्यंत म्हाका चान्स मेळना ते पर्यंत म्हाजी जी कॅपेसिटी आसा, म्हाजी जी वर्किंग गव्हर्मेंट लेवलाचेर जे हांव करूंक शकता ते तुमकां कळपाना. सो हे लोकांक खंय तरी पटपाक लागलेलें आसा आनी लोकांनी एक आश्वासन दिलेलें आसा की बाबा ह्या फावटी आमी तुका एक चान्स दितले म्हणून. Your nomination, and I have filed my nomination, 2 sets of nomination papers today, and after that, as you know, there will be scrutiny and then the final list will be drawn. But even before that, our campaigning has already started, and what is important is your traction with the people. आमी ह्या दिसांनी हांव चड करून गेले 9 दीस हाऊस टू हाऊस भोंवता. हांव हें म्हाजें 7वें इलेक्शन आनी म्हाका दिसता जे लोकां कडेन रेस्पॉन्स हांवें पळयला, जो आमी म्हणटा इट इज अ ओवरवेलमींग रेस्पॉन्स. क्लीन स्वीप कशें जावपाची शक्यता हे फावटी दाबोलीम आसा. आय एम एफ्रेड माय ओपोनंट्स फ्रॉम विच एवर पार्टी दे मे बिलोंग, they may lose their deposits. In fact, it's not a question of winning as far as my opponents are concerned in Dabolim constituency. It's a question of they saving their deposits and saving their little bit of whatever standing they have. नॉमिनेशन भरतकर एक स्टेप फुडें वता आसतना जे आमी आज पर्यंत उलयल्या, लास्ट आय हॅव बीन टॉकिंग कंटिन्युअसली की एक विचार फुडें व्हरतले, एक गोंयचे विचार फुडें व्हरतले, पर्वरचे विचार सारके फुडें व्हरतले. डेव्हलपमेंटाचो विशय आसूं नाल्यार आमच्या स्वताच्या लोकांची अपेक्षा आसूं ते करपाक जाय जाल्यार पार्टीची जी गरज आशिल्ली ती आमी योग्य सगळ्यांनी all our people have taken a like-minded people have come together and decided to get into BJP. आणि हातून आमी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें सरिल्ले आसा. BJP पार्टी बरोबर वता आसतना जे विशय आमी आतां पर्यंत घेतल्या
सरकारा विरुद्ध जावन एज अ ऑपोजिशन आणि मंत्री असताना लेजिस्लेट करून आम्ही डिलिव्हर केल्या. सो परफॉर्मन्स वॉट ऑल ऑफ अस वी हॅव परफॉर्म इन द लास्ट 10 years एज मिनिस्टर अँड एज ऑपोजिशन. आणि आज जेन्ना फुडें वता कांयच खात्री पूर्ण खात्री आसा म्हाका की बहुमतान 22 और चड BJP सरकार करतलीच. मायकल लोबो आता मंत्री वा आमदार सुद्दां ना. तो आता भाजपाचो न्हय जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार. जाल्यार हो देखाव पळयात. मायकलाक मंत्रीवरी पुलिसेचे संरक्षण मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नवो कोविड व्हेरियंट ओमिक्रॉनान भारतात सामुदायिक प्रसारणाचो उंचेलो पावंडो गाठला. SARS-CoV-2 कॉन्झर्टोरियम ऑन जिनोमिक्सान म्हटला. ह्या फाटभुंयेर फाटल्या 24 वरांत भारतात 3,06,064 नवीन कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 1,387 नव्या कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या आनी 5 जाणांक मरण आयलां. ओमिक्रॉनात भारतात सामुदायिक प्रसारणाचो उंचेलो पावंडो गाठला आनी बरेचशा शारांनी तो प्रबळ जाला आनी नव्या केशींचो आंकडो नेटान वाडटा अशें INSACOGन आयतारा प्रकाशीत केल्ल्या बुलेटिनान सांगला. जिनोमिक्स संशोधन संस्थेन अशेंय म्हटलां की ओमिक्रॉन BA.2 विशाणूचो संसर्गजन्य उपप्रकार भारतात व्हड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. ओमिक्रॉनान गाठलो भारतात सामुदायिक प्रसारणाचो उंचेलो पावंडो. व्हायरसाचो राजधानी धुमाकूळ. तातूंत ओमिक्रॉन BA.2 चे सांसर्गीक उपप्रकार. फाटल्या 24 वरांत कोरोना खातीर 4,273 टेस्टी जाल्यो. ताका लागून दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 32.46% पावला. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 2,174 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. हो आंकडो दिसपट्टे कोरोना केशीचे परस चड आशिल्ल्यान एक्टिव्ह केसींचो आंकडो 18,933 पावला. फाटल्या 24 वरांत 1,387 कोरोना केशींची आनी 5 मरणाची नोंद. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी दर 32.46%. फाटल्या 24 वरांत 2,174 जाण बरे. आंकडो दिसपट्टो केसी परस चड. एक्टिव्ह केसी देंवन 18,933. भारतात एक्टिव्ह केसी 22.49 लाखाचेर पावल्या. 241 दिसांनी ही वाड दिसून आयल्या. फाटल्या 24 वरांत 439 मरणाची नोंद जावन एकूण मरप्यांचो आंकडो 4.89 लाखाचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत एक्टिव्ह केसींनी 62,130 सावन वाड जाल्या. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी दर 20.75% पावला. जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी दर 17.3% पावला. भारतात फाटल्या 24 वरांत 3,06,064 कोरोना केसींची नोंद. फाटल्या 24 वरांत 439 मरणाची नोंद. एक्टिव्ह केसी वाढून 22.49 लाखाचेर. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी दर 20.75% जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी दर 17.3%. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वीज मंत्री निलेश काब्राल गरिबांक फुकट लायट दिवपाक शकना पूण स्वता खातीर झाडांची कत्तल करत आनी पर्यावरणाचो इबाड करत न्हयकुशीक व्हडलो राजवाडो कसो कितें बांदपाक शकता. आम आदमी पार्टीन काब्रालाचें काण भायर काडला. काब्रालाची संपत दर म्हयन्याक 1 लाखा वयल्यान 25 लाखाचेर पावल्या अशें वेंचणूक आयोगान दिल्ले म्हायतींतल्यान कळयलां. आपाच्या अमित पालेकरान दावो केला. आपान घोषीत केल्लो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार अमित पालेकार काब्रालान परवानगी बगर न्हयदेगेर केल्ल्या बांदकामाचे कांड उक्ताडार हाडपाक कुडचड्या मतदारसंघात पावलो. पालेकार आनी कुडचडेचो आपाचो उमेदवार गाब्रिएल फेर्नांडीस कुडचडेचे एके वादग्रस्त इमारतींत गेले आनी ती इमारत उर्जा मंत्री निलेश काब्रालाची म्हूण सांगलें. गोंयांतलो बेरोजगारीचो दर सगळ्यांत चड म्हटल्यार 50% वेल्यान 70% गेला. जाल्यार दुसरे वटेन भाजपा फुडारी दिसान दीस कोट्याधीश जायत आसात. ताचो सोदूय घेतले अशें अमित पालेकारान सांगलें. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आणि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसता जे एफिडेविट जर पळय ताणें स्वता दाखयले ते बिफोर इलेक्शन कमिशन 1 लाख पर म्हयनो ताजो इन्कम आसतालो 2016-17 ताच्या रिटर्न्सा प्रमाणे. आज 25 लाख पर मंथ ताजो इन्कम आसा. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आणि बाकीचे मिनिस्टर आमी सगळी तरेची स्कॅमां पळयली.
आणि हो एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर जाचे आज 25% इन्कम वाडला. आज तांच्या बॉसाकडे कितले आसतले पळयात तुमी. चीफ मिनिस्टराची वेल्थूय कटली, एफिडेविट अजून येवना, येतलें कळटलें. आनी तुमकां कळटलें आमच्या प्रत्येक मिनिस्टर आनी MLA गोंयांत आसा तांची जशी गोंयच्या लोकांची परिस्थिती भिकाऱ्या पास जाल्या तेन्ना हे लोक गब्बर जाल्ले आसा. जशी ओल्ड गोवा आसा पळय ते मेन्शन जाला पळय तशें आमकां सांगलो तो सामको गरीब म्हणून मिनिस्टर, एरगंट एनवायरमेंट मिनिस्टर. एरगंट म्हणटा हांव ताका, कारण तो अशे पेपर घालयतालो ना आमी गोंयांक फ्री वीज दिवपाक शकना, ना आमी गरिबांक फ्री वीज दिवपाक शकना, शक्यच ना. आमी सांगले प्लॅन दिता, आमी दाखयता तूं कशी दिवपाक शकतली. एरगन्स हॅज टेकन ओवर दीस गव्हर्मेंट म्हणून ताची जी झोपडी आसा म्हणून आमकां सांगली पळय कुडचडच्या लोकांनी ती एकदां पळोवन वचा म्हणून सांगली. इतली सुंदर झोपडी गरिबाची सामकी. 3 कोटी पर इयर इन्कम दाखयला. हत्तीचे दात ते हे मेन्शन पळया. जाणे गोंयचे एनवायरमेंट वाचोवपाक जाय, ताजी जतन करपाक जाय, तो हें करता. करप्शन करात रे, पूण गोंयची दायज गोंयचे एनवायरमेंट तरी सोडात. कित्याक गोंयकारांक लायट दिवपाक शकना तो फुकट. गरीब जातले गोंय. गोंयची बजेट आसा, बजेटरी प्रोविजन आसा. आनी हें जर आमी गोंयकारांक जर गोंयकारांचेच पयशे दिले जाल्यार गरीब जातलो न्ही गोंय. दॅट इज देयर एरगन्स. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हवामान खात्याच्या कालच्या अदमासा प्रमाण काल कांय वाठारांनी हलको असो पावस शिरशिल्लो. जानेवारीचे 24 तारखे सावन सेगीत फुडले 5 दीस राज्यांत हवामान सुकेच उरतले. आयचे चडावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 19 डिग्री सेल्सियस उरतले असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. कालचे चडावत तापमान सदच्या सामान्य तापमाना परस 3 डिग्री सेल्सियसांनी कमी जावन 29.9 डिग्री सेल्सियस जालें आनी उणें तापमान सदच्या सामान्य तापमाना परस 1 डिग्री सेल्सियसान वाडून 20.8 डिग्री सेल्सियस जालें. फुडल्या 48 वरांत उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावं येता, जो फुडें परत 2 डिग्री सेल्सियसान वाडटलो असो अदमास. फुडल्या 2 दिसांक राज्यांत मळबांत कुपां धाडपाची शक्यताय. आजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची खाशेली अशी कसलीच शिटकावणी ना. काल राज्यांत शिवल्लो हलकोसो पावस. फुडल्या 5 दिसांत हवामान सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस. उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान उणाव, जो फुडें परत 2 डिग्री सेल्सियसान वाडपाचो अदमास. फुडल्या 2 दिसांत राज्यांत मळबांत कुपां धाडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क, सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.